गोंयभर हिंदू घराघरांनी धूमधडाक्यात गणपती बाप्पाचे आगमन, आरती भजन फोगोट्यो नेवऱ्यो सुरू जाली चवथीची धूम। महिन्या भितर वीज वापराची माहिती वीज खात्याक दियात, नाजाल्यार खाते तुमचेर मारतले शिक्को लायट चोरयेचो। पाजरखणी सुमार 21,000 चौखंड मीटर सरकारी जमीन गायब, थळावो आमदार म्हणटा प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची। आता खबरो विस्तारान पळोवया। ब्रेस्तारा गोंयभर हिंदू घराघरांनी गणरायाचें धूमधडाक्यात आगमन जालें। मुखावेले 1.5, 5, 7 वा 9 दीस मेरेन बाप्पाचें वास्तव्य आसतलें। भोवतेक सगळेच सार्वजनीक गणपती 11 दिसांनी पावयता। कांय घरांनी 21 दिसूय लंबोदराक दवरता। जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची घंटे सखे मा घंटे सखे संकटनाशक वरद विनायक हेजो सेक्रेटरी गेली 27 वर्सां हांगासर आमी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करता आनी गेल्या 2016 आमी कमिटी रजिस्टर करून आमी नवी संस्था परत स्थापन केली। दर वर्षी आमी आमचो गणपती 9 दीस पुजता।
आयज हे आमचे मंडळाक 28 वर्सां जाता आनी ह्या वर्साक आमचे प्रोग्राम बरे बरे प्रोग्राम आसा. आमचे नाटकां आसा, एक ऑर्केस्ट्रा आसा आनी चड क्रिस्तांव भाव आमचे एक तियात्र दवरला आमी. अशे खुबशे आमचे प्रोग्राम आसा, भुरग्यांचे प्रोग्राम आसा. प्रदूशणाक टाळपा लागून आमी फोग मारण सगळें बंद केल्लें आसा. आतां ह्या वर्सा आमी भायर बोर्ड सुद्दां लायिल्लो आहा की तुमी प्लास्टीक इतलें वापरूं नाका, कारण प्रदूशण इतलें वाडलेलें आहा तेजो फुडें वायट परिणाम जावपाचो आसा, म्हणून आमी तें बंद केलां. पाजरखणी गायब जाल्ल्या सरकारी जमनीचो बेगीन सोद घेवचो, थळावो आमदार क्लाफास डायसान मागणी केल्या. हावजिंग बोर्डान सुमार लाखावयर चौखण मिटर सुवात घरां बांदपाक घेतिल्ली, पूण तातूंतली 21,000 चौखण मिटर सुवात सध्या उणी जाल्या. पाजरखणी हावसिंग प्रकल्प बांदपा खातीर गोवा हावसिंग बोर्डान 1,00,000 चौखण मिटर जमीन घेतिल्ली अशें क्लाफासियो म्हणटा. पूण कुंकळकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो. उपरांत ह्या प्लॉटाचे 2 भाग करून ताचो सर्वे नंबरय बदलिल्लो अशें तो म्हणटा. जोकीम आलेमाव शार उदरगत मंत्री आसतना हो प्रकार घडिल्लो. 21,000 जमीन जी आमकां कुंकळकारांनी जे लोकांक पासत ती हे जावपाची फायदे आमकां हे कुंकळकारां लागून जे एक्वायर केला कितें ते लोकांक बेनिफीट जावपाक जे बिल्डरान आज ती म्हाका स्वता सायडीन थिंगा 21,000 सुमार ती बिल्डींग काडली. हांव पयर चोवपाक गेल्लो ती बिल्डींग काडो आसा आनी ती हांव इन्क्वायरी ऑलरेडी हांवें सगळें ड्राफ्ट केलो आसा. म्हाका थोडे प्रूफ जाय ते प्रूफ घेवन हांव तेजी कारवाय करतलो. आनी पयलीं आसलो तो मिनिस्टर तेणी हे सगळें एकठांय जावन हे गुंडोळ केलो आसा आनी तेजेर हांव सगळी कारवाय करतलो आनी इन्क्वायरी मागतलो सगळी. आनी प्लस जे MD ज्या टायमार एल्विस गोम्स आसलेलो ताकाय ती सगळी म्हायती आसा, कोणी तेजे प्रेशर हाडलो आनी कोणी कितें केल्लें आनी तें कित्याक ट्रान्सफर आनी तेकडे मागता तेणें थिंगा सपोर्ट करचो म्हणून इन्क्वायरी करपाक. उरिल्ल्या जमनीर शिक्षणीक हब उबारचो अशें तो म्हणटा. हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता जी एटलिस्ट आमकां स्कूल ज्यो हायर सेकंडरी कॉलेजी कुंकळ्यांतून पयला नेरो रस्त हायवे म्हळ्यार तेका एक तर सकाळीं ते लोकां भुरग्यांक त्रास करता जाल्यार कितू टायम काडचो पडटा आनी पुलिसूय थिंग सफिशियंट नाय थिंगा. सो कितू त्रास जाता, कंजेशन जाता एज ए ट्रॅफिक मॉर्निंग आफ्टरनून ज्या भुरग्यांक लागून. मुगे आयडियार अशें म्हाका दिसता जे सगळे कॉलेजी इस्कॉला ती थिंग हाडून बांदची गोवोरमेंटान. कुंकळेचेर आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो.
तुम्ही सध्या लायट कितली वापरता, तुमकां लायट कितली जाय पडटली ते एका म्हयन्या भितर खात्याक कळयात, नाजाल्यार तुमच्या कपला लायट चोर असो शिक्को बसतलो. तशें परिपत्रक वीज खात्यान काडलां. परिपत्रका वयल्यान गोवा कॅनान खात्याचेर टिका केल्या. सध्या कितली लायट वापरता आणि ती कमी पडटा जाल्यार आनी कितली लायट सुबेज जाय ते 30 दिसां भितर कळोवचे अशी नोटीस वीज खात्यान गिरायकाक काडला. वीज खंडीत जावपाचे कारण अभियंत्यान लोकांच्याच माथ्यार फोडला. तो म्हणटा लोक चड लायट वापरता. 30 days have been given to the consumers to file their applications, failing which the department would consider looking at these cases which applications have not been made as those involved in power theft. Goa Can is of the opinion that as per the discussions held in the public hearings of the JERC, if any increase in load has to be undertaken, it is the bounden duty of the department to give a minimum time of 90 days to create awareness among the consumers as to what is the requirement to be undertaken for processing increase in load. The required application forms need to be provided to the consumer through the respective bill meter readers who visit the homes of the consumers. And after that entire process is done, the department may then consider what is the cut-off time to consider penal action. Goa Can strongly demands that the Chief Electrical Engineer withdraws this advertisement forthright and come out with a clear-cut strategy, not only of documenting the increase in load of the coastal belt, but all the major towns and villages of Goa. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तेयकार. फोंडकुलांनी शेणिल्ल्या रस्त्यार आम आदमी पक्षान टाळ मृदंग वाजयत भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या नांवान गजर घातलो. गणपती विसर्जना वेळार फोंडकुलांनी पडोवन भावीक मोडू शकता, गणेश मुर्तीची विटंबना जावंक शकता अशें आपाचें म्हणणें. सरकार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराचो निषेध करपा खातीर आपाच्या वावुरप्यांनी रस्त्या वयल्या फोंडकुलांनी कमळां फुलां दवरून भजन केलें. गोंयांत चवथ हो सगळ्यात व्हडलो सण आनी 1.5 दीस 5 दीस गणपती रस्त्यान लोक पायत आपल्या तळयेर आनी खंय खंय जी बुडोवपाची सुवात आसता, विसर्जन करपाची सुवात आसता थंय वतात. आतां रस्त्यार जर सगळे कडेन जर फोंडकुलां पडल्या जाल्यार ते जी पथक वता ते नाचत नाचत गणपती पायत वतात, तेंचे पांय थंय निसरतात, पांय मोडटात आनी गणपतीचे ही जी आमची सात्वीक मुर्ती आसता तिजी सुद्दां विटंबना जावंक शकता. अशें ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. फॉर्मेलीन हाडून तर आमकां मारपाचें ठरयल्लेंच आसा आनी ह्या वणके घालून आमकां अपघात करून मारून उडोवपाचें आसा. आमी आतां आयज ताळ घेवन हांगा गजर केला कित्याक गणपतीचें वातावरण निर्माण जालां. हातान ताळ रस्त्याचे व्हाळ, ढवळीकाराचो जय जयकार हो आमचो आजचो गजर आनी हो गजर घेवनूच आमी गणपती पावपाचो विचार करता. आतां पर्रीकार तर खंय जाग्यार ना. हें अशें कित्याक जाता तें पयलीं आमच्या सगळ्या भावांनी उलयलें, तांच्यांनी सांगलां भ्रश्टाचार हें व्हडलें कारण. काल तो उलयला की पावस पडटा म्हणून रस्ते पिड्ड्यार जाता. गोंयान हाचे पयलीं पावस खूब पडटालो, चड पडटालो. कॉन्ट्रॅक्टर सगळे पयलींचे इमानदार आशिल्ले, ऑनस्ट आसले. आतां तो कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लेम करता की कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर हे, पूण तुका 20% 30% कोण दितलो मागीर? हाचे पयलीं विचार कर. रस्तो हळूहळू जे नवे रस्ते केल्ले ते हळूहळू सगळे रस्ते वचोंक लागलेले. आनी आश्चर्याची गोष्ट आहा की हे सरकार जे झिरो टॉलरन्सचे गोश्टी उलयता, आमी आयच्या घडीक कोण दिसून येयल्ले आसा की रस्त्याक जेन्ना पॅचअप करताले, पॅचअप करतना तेणे डांबर यूज करूंक ना. ते पॅचअप करतना तेणे चक्क माती यूज केल्ली आसा पण गोंयभरान. वाळपयन पळया, तुमी म्हापशान पळया, थिवीन पळया, फोंड्यान पळया, पॅचअप करतना तेणे चक्क पावसाची इतले भर पावसांनी माती घातलेली आसा. आनी आमचे गव्हर्मेंट म्हणजे जो पर्रीकर म्हणटा सुदर्शन नाल्यार तो मिनिस्टर ढवळीकर आसा, जे इतले करोडांनी परत कॉन्ट्रॅक्टां काडीत आसता, हितूनसून प्रूव जाल्लें आसा हे जे गव्हर्मेंट आहा टोटली करप्ट आसा. आनी हे आतां गोंयच्या लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की आमी जेन्ना BJPक परिवर्तन म्हणून आमी BJPक हाडले आनी आयज आमकां दिसून येता की रॅम्पंट करप्शन जाल्लें आसा ह्या रोड्सांनी आनी आम आदमी पार्टी हेजो निशेध करता. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. हॉस्पिटलांतलें घाण उदक सगळ्याक पातळटा. थळाव्यांक हे घाणींतल्यान वाट सोदची पडटा. फाटल्या 10-15 वर्सां सावन हें चलता. लोक संबंदीत अधिकाऱ्यांक शेगीत कळयता पूण कोणूच काना मनार घेना. मडगांव म्हालवाटांतली ही स्वच्छ भारताची काणी. घरांकडे वचपाक वाट नाशिल्ल्यान सिवेजेच्या उदकांतल्यान तांकां वचचें पडटा अशें थळावे लोक सांगतात. कोणा वय कंप्लेन 15 वर्सां जाली आमी ती सदां कंप्लेनी करता. कितें म्हणून सदां म्हणून कंप्लेनी करपाक लोक 3 रातच्या 2 3 हांगासर जमलेले आसा. हॉटेल इन्स्पेक्टर बी येवन सगळ्यांनी हें केलेलें पूण आजून कांयच एक्शन घेयत ना ते. आतां हांवें करता करता चड हळशीक जावपाक लागली. आतां ही दुयेंसां ही न्हय आं लोक पयलीं मोदीन सांगलेलें आसा स्वच्छता ही जावपाक जाय म्हणून. पण कांयच फायदो ना. ही सगळें अख्खे गटार तांगे संडासा फॉस्ट वचून गटारां सोडलेलें आसा आनी सगळो वयर येयल्लो सगळो आतां फोडून 10-15 वर्सां जाल्यार तशें चालू आसा. कोण एक्शन घेना. कितली कंप्लेंट दिली पुलिशेक तरी पूण कांयच जायना आमगेलें कळ्ळें. आनी आतां लोक चवथी लोक सैऱ्या कोण दारां तें माडून येवपाक पडटा पळय आमकां सगळें. आनी जाल्यार सगळो वास पळय येता. वास सोंसपाक जायना. हे सगळे संडास फुटले गटार पळय सगळो येता वयता पळय लोकांक ते सगळे माडून वयचें पडटा. फुड्यान पळया तुमी आनी हे सगळे माडून वयचें पडटा. येता वयता ते लोकांक सगळी घाण ही मुद्दम दुयेंसां हे अपोलोन केल्या आमकां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.